नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आराखड्यांतल्यो चुको सुदारपाक प्रत्यक्ष वचून पळोवणी करपाची राज्यस्तरीय समितीची तयारी. आराखड्यांत दाखयल्या ते रस्ते 1977 केल्ले अधिसुचीत. रुंदी थारावप लोकांचेर. बेकायदेशीर मायनिंग आनी भ्रष्टाचाराच्या विशयाचेर विधानसभा वेंचणुके पयलीं गोंयांत आंदोलन करपाची बाबा रामदेवाची शिटकावणी. भ्रष्टाचारांत घुस्पल्ल्या आमदारांची यादी बाबा लोकांमेरेन पावयतले. मामी आनी बाबूश मोन्सेरातामदीं पेटल्यात केस्तांवां. सांताक्रूज मतदारसंघात बाबूश उदरगतीची कामां दवरता आडावन मामीचो आरोप. बाबूशान आरोप न्हयकारले. रस्त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी गोंयभर केल्ल्या कामांची सुमार 140 कोटींची बिलां फारीक करनासतना पीडब्ल्यूडी पेटला आनीक टेंडराक काडपाक. बिलां फारीक जायना जाल्यार कामाचेर घालतले बहिष्कार. कॉन्ट्रॅक्टरांची शिटकावणी. आनी खेळा मेळात वास्को स्पोर्ट्स क्लबाची दुसरी वर्सुकी गोवा रिव्हर मॅरेथॉन आयतारा जातली सुरू. मॅरेथॉनाक आसतलो हायटेक तेंको. केनियाच्या खेळगड्यांक सर्त जिखपाची आस्त. आता खबर विस्तारान. प्रादेशीक आराखड्यात कितें चुको आसल्यार त्यो सुदारपा खातीर गांवांनी वचून प्रत्यक्ष परिस्थिती पळोवपाची तयारी हो आराखडो तयार करपी स्टेट लेव्हल कमिटीन दाखयल्या. प्रुडंट मिडियाच्या जागोर कार्यावळीत उलयतना ह्या कमिटीचे ज्येश्ठ वांगडी चार्ल्स कुरैयान ही गजाल स्पश्ट केली. रस्त्याविशीं निमणो निर्णय लोकांनीच घेवपाचो. आता आराखड्यात दाखयल्यात ते रस्ते 1977 अधिसूचित केल्ले ही गजाल तांणी स्पश्ट केली. We have not invented this 25 meters or 15 meters. They are there. We are showing it clearly for everyone to see what is going to be. We have gone in a very transparent manner in our new plan, if you see, and now we have shown the actual width, how it will expand. However, this does not mean that this road is going to be executed immediately. Most people think a road is just the tarred width. But what we're talking about here in terms of 25 meters or 15 meters is right of way. That means it's from the compound wall of one property to the compound wall of the other property. The actual tarred width will be half that width because you have to leave buffer for the footpaths and infrastructure, your drainage and electric poles and everything. So that's a big misunderstanding that's taking place. In many places you have proposed this industrial zone. What is this industrial zone? खरें नाव ताचें जर पळयलें जाल्यार ताजो बारसो करून दिसता आमकां की विलेज एम्प्लॉयमेंट एरियाज. The name should be village employment areas. And it's for that. And secondly, if the village doesn't want it, they don't have to have it. No outsider can come and create it. It has to be done with their knowledge and by them. But there is a legal process by which they should be corrected, including to put in this Eco 1 area, Eco 2. And that should be fought for. And that should be fought for by the people and by the politicians. Only 13 have asked for scrapping of the plan. And without a reason. Without a reason. And 73 have asked for rectification. But all of us can't get 100%. So even if you ran through this exercise again, there's no reason to think that you'll all have a happy ending. Is the committee prepared to physically go to those places of and course, actually check if required? Yeah, we'll do that, absolutely. Bureau Report, Prudent Media. बेकायदेशीर मायनिंग आनी भ्रष्टाचाराच्या विशयाचेर विधानसभा वेंचणुके पयलीं गोंयांत आंदोलन करपाची घोशणा बाबा रामदेवान केल्या. सरकारान कारवाय केली ना जाल्यार गरज पडल्यार उपोशण करतलो अशी शिटकावणी बाबा रामदेवान दिल्या. वेंचणुके पयलीं भ्रष्टाचारांत घुस्पल्ल्या आमदारांची यादी बाबा लोकांमेरेन पावयतले. इलेक्शन के समय यहाँ एक बड़ा आंदोलन भी, अभी तो हम सभा कर रहे हैं, उससे पहले इलेक्शन से पहले बड़ा आंदोलन भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो अनशन भी करेंगे और लोगों को जगाएंगे पूरी तरह से
कि लोगों को पता लगे कि आखिर अब गोवा को लूट से कैसे बचाना है। गोवा बचाव संमेलनाचो विशय घेवन बाबा रामदेव गोंय भेटेर आयल्यात. पत्रकार बसके उपरांत तांणी गोंयच्या बिगर सरकारी संस्था वांगडा आनी सिवीक ग्रुपां वांगडा बसका घेतली. गोंय लुटपाक जबाबदार आशिल्लो एकटोय मनीस वेचून विधानसभेत पावपाक जायना असो उलो बाबा रामदेवान मारलो. एमएलएज हैं और जिनके गुनाह के प्रमाण होंगे वो भी हम चुनाव से पहले लोगों जरूर गोवा वालों को बताएंगे. बेकायदेशीर मायनिंगाक गोंयचो मुख्यमंत्री जबाबदार आसा. मायनिंगाचेर मेळपी रॉयल्टी गोंयाक 50% मेळपाक जाय अशें बाबा रामदेव म्हणटा. और इस लूट के लिए जो गुनहगार हैं, जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की. आखिर गोवा का माइनिंग डिपार्टमेंट जिस व्यक्ति के पास है, क्या उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या गोवा की सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? गोवा को मिलता है रॉयल्टी में 10% और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी ले लेती है वो 800 रुपए. अरे कम से कम 50% हक तो गोवा को दो, रॉयल्टी के नाम पर भी देते हो तो. बाबा रामदेवाची चिखले मैदानाचेरय सभा जाली. गोंयांतल्या मायनिंग कॅसिनो आनी शिंदळकीचेर ताणें टिका केली. इतले मजगतीं मयेचो कस्टोडियन कायदो रद्द करपा खातीर धरण्याक बशिल्ल्यांची बाबा रामदेवान भेट घेतली. बाबा रामदेवान मयेकारांक आपलो पुराय तेंको दिला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. सांताक्रूजचे आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडीस आणि शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेराताची केस्तांवां परत सुरू जाल्यात. सांताक्रूज मतदारसंघातली उदरगतीची कामां बाबूश आडावन दवरता असो आरोप मामीन आनी तिका तेंको दिवपी लोकांनी केला. सांताक्रूज मतदारसंघातल्यान बाबूश फुडली विधानसभेची वेंचणूक लढयतलो काय ना हें अजून मेरेन बाबूशान स्पश्ट करूंक ना. मात ताणें हे आरोप न्हयकारल्यात. ह्या वर्सा मार्चांत बाबूश मोन्सेरात आनी सांताक्रूजाची आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडीस वेगवेगळ्या कार्यावळींनी एकठांय आशिल्ली. पणजे महानगरपालिकेचे वेंचणुकेचे प्रचारांत मामीन बाबूशाक तेंको दिल्लो. पूण आतां मामीचें शेजाऱ्या वांगडा म्हळ्यार बाबूशा वांगडा पटना. बाबूश सांताक्रूजांत उदरगतीची कामां करपाक दिना असो आरोप मामीन आनी रुडॉल्फान केला. ह्यो फायली PWD कितें जाता हिंगासर खुबशे मिनिस्टर तुमी जाणा शेजारी हो बाबूश हिंगासर मोदें पडटा ह्या हितून आनी वयता थिंगासर मोदें पडटा. आतां फाटल्या दिसांनी ग्रामसभा जालो TCPक लागून थिंगासर इंटरफिरन्स जालें. एका शिकय तेका शिकय आनी ह्यो तर फायली आमच्यो मेळना जाल्यार आमी चिंतला एक व्हडलो मोर्चा काडपाक. बिकॉज दे आर ट्रायंग टू इनवॉल्व हियर. इलेक्शन पावली येवंक जाय लोकांक हें करूंक जाय पूण लोकांक कितलेंच केलें जाल्यार लोक सांगा. फुडल्या वर्सा जावपा आशिल्ली विधानसभा वेंचणूक बाबूश सांताक्रूजांतल्यान लडोवपाक पळयता. 2007 बाबूशाची घरकान्न जेनिफर मोन्सेरातान UGDPचे तिकेटार सांताक्रूजांतल्यान वेंचणूक लढयल्ली. जेनिफरान 5000 मतां काडिल्लीं. मामीन केल्ल्या आरोपा विशीं जेन्ना प्रुडंट मिडियान बाबूशाक विचारलें तेन्ना बाबूशान हे आरोप न्हयकारले. बाबूश म्हणटा मामीन केल्ल्या आरोपांत कांयच तथ्य ना. आपणे खंयच्याय खात्यांत जर उदरगतीची कामां आडायल्यांत जाल्यार ती आपणाक कोणें दाखोवची. वेंचणुकेच्यो तारखो थारतकच आपूण खंयच्या मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतलो ते लोकांक सांगतलो. बाबूश 3 फावटी ताळगांवचो आमदार जाला. पणजे महानगरपालिकेची वेंचणूक जावचे पयलीं बाबूशाचो पणजेंतल्यान वेंचणूक लडोवपाचो विचार आशिल्लो. पूण उपरांत बाबूशान हो विचार बदल्लो. मेर्शेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार राकेश कांदोळकार, खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.